परिस्थिती पळयल्यार सामक्यो कैद्या परस पायस जाल्ली आसा. ती भितर वचून परिस्थिती पळयल्यार सामकी वायट परिस्थिती दिसता. तांकां तें कितें काम करपाचें म्हणटा तें स्पिरीट येयना. उसगांव तिस्कावेल्या लोकांच्या मागणे प्रमाण 24 मे 1990 दिसा डॉक्टर लुईस बार्बोस गोयचो मुख्यमंत्री असताना उसगांवचो आउटपोस्ट सुरू जालो. मात ते उपरांत ह्या आउटपोस्टाकडे सरकारान तशेंच खात्यान लक्ष दिला काय म्हणपा सारकी परिस्थिती. हे पळयात, स्लॅबाचे कपचे पडटात, रेस्ट रुमाच्या वंटींक वेरो गेल्यात. उसगांव जे आउटपोस्ट म्हणटा आमी पुलिसांचे, हे आउटपोस्ट म्हाका दिसता ह्या आउटपोस्टाक जवळ जवळ 33-34 वर्सां सुमार जाली. आनी हेचें कंडिशन पळयलें जाल्यार सामकें बाबत जाल्लें आसा. बिल्डिंगेचें सामकें तुमकां पळयल्यार कळटलें की स्लॅब कोसळ्या, मागीर उदकाचे प्रॉब्लम जावं, तांकां रूम सारके ना. हांगा जवळ जवळ 1 हवलदार, 4 PC आनी 2 होमगार्ड हांगा रावता, डेली आसता रिपोर्टींग करपाक. आनी त्याच प्रमाणे हेज्या पयलीं बी हांगा PC रावताले. तशें रुमाची वयर फॅसिलिटीज पयली जाल्यार कळटा, पण मातूय एका मेंटेनन्स नासलेल्या कारणान हे तशेंच एडजस्ट करून हांगासर हे गोंयचे आमगे पुलीस जे आहा हे रावता. हांगा खंय सदा 1 हवालदार, 4 कॉन्स्टेबल आणि 1 होमगार्ड असे 6 जाण असतात. मात तांची परिस्थिती कैद्या परस पास्ट. थळाव्यांक तांची काकळूट. सगळ्यांत पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार तिस्को उसगांव आउटपोस्ट जाला पळय न्ही, तेन्ना आमकां एक रिलीफ कशें मेळ्ळें. कित्याक तिस्को वाठार म्हणटा तो कितें आसा, हर एक तरेचे लोक हांगासर राविल्ले आसा. तेन्ना आमकां कितें दिसतालें कितें पुलीस स्टेशन जालें नंतर बरें मेंटेन जातलें आमचें. पूण आतां पुलिसाचो हें आसा, आउटपोस्ट आसा न्ही, तेजी परिस्थिती पळयल्यार सामक्यो कैद्या परस पायस जाल्ली आसा. ती हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की पुलिसांक तरी एटलिस्ट ते बरें देशाची सेवा करता, हें करता, तांकां एक बरें रिलीफ मेळचें. रिलीफ म्हणजे इन द सेन्स बरें ते रावपाक मेळचें, जेणे करून ते मातशें सोफिस्टिकेटेड उरचे कशें. कारण पुलीस म्हणून आसा, लोक तेंचे बरे नजरेन तांकां पळयता, पूण तेंचे जर क्वॉर्टर्स जर सारके ना, तेंचें एनवायरमेंट सारकें ना, तांकां ते कितें काम करपाचें म्हणटा तें स्पिरीट येयना. ती भितर वचून परिस्थिती पळयल्यार सामकी म्हाका दिसता सामकी वायट परिस्थिती दिसता. कारण अशें रावता तेंचे बेड्स आनी बाकीचें पळयल्यार सामकी वायट दिसता. कित्याक इतलें काम करता ते आनी तांकां बरी तरी सुविधा मेळना. ताका लागून गव्हर्मेंटान तेंचे कडेन लक्ष म्हणटा. आनी जेणे करून हे डिपार्टमेंट आसा ते डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आसा, तांणी हे मातशें गांभिऱ्यान लक्ष घेवचें. उसगांवच्यान प्रोडेटा खातीर विवेक.